नमस्कार योकार गोमंतक टीव्हीचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा आणि असेंब्ली कालच्यान सुरू जाल्ली आसा आणि असेंब्लीन ज्यो घडामोडी घडटात त्यो असेंब्ली भितर तशें असेंब्ली भायर ज्यो घडामोडी घडटात त्यो आमी थेट तुमचे मुखार ह्या लायव्हांतल्यान घेवन येयल्ले आसात। जाल्यार आयज हो असेंब्लीचो पावसाळी अधिवेशनाचो हो आयज दुसरो दीस आणि आयज दुसरे दिसाक कितें कितें घडपाचें आसा आणि काल कितें कितें घडलें तेजेर मातशी आमी नजर मारपाक लागून हो आमचो स्पेशल कार्यावळ आमी तुमचे मुखार हाडलेली आसा। जाल्यार सगळ्यांत पयलीं पळोवया काल ज्यो थोड्यो घडामोडी घडल्यो तेजेर मातशें लक्ष मारूया। जाल्यार काल आमी पळयलें की खुबशे अशे सुरवातेकूच जेन्ना क्वेश्चन आवर आसता तेन्ना क्वेश्चन आवरान खंय तरी विरोधी पक्ष जे आसात विरोधी पक्षांक क्वेश्चन घालपाची संदी मेळना, पूण तेणी जे आपले सब क्वेश्चन घातले आनी तितून मदीं मदीं बटन मारून जे उबे रावले तितून खंय तरी जे सरकारी पक्षान जे आशिल्ले जे आमदार आसात तांकां खंय तरी अडथळो हाडलो। आपले जे टायम वेस्ट करपा खातीर जो टायम आसता ते करपा खातीर विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसात ते सक्सेसफूल जाले आणि तितून भितर दोन फावटी जे गोमंतक दैनिक गोमंतकाची जी बातमी आशिल्ली रस्तो रुंदीकरणा खातीर ज्यो घरां किंवा देवळां जे कितें स्ट्रक्चर आसा रस्तो रुंदीकरण करपा खातीर जी स्ट्रक्चर आसात ती मोडपाची शक्यता आसा अशी बातमी जी आशिल्ली ती काल गोमंतकान हाडलेली। आनीक ही जी बातमी आसा ती बातमी दोन फावटी हांगा हावजाचो जो फ्लोर आसा त्या फ्लोराचेर एकदां विजय सरदेसाय तसोच एकदां विरेश बोरकर हेणी दोगांनी ही बातमी हाडलेली आसा। आनीक मेन म्हटल्यार आयज जे प्रश्न पेट्रोल फेल्ड लॉ अँड ऑर्डर तर आयजूय बीन क्वेश्चन सगळे रुलिंगाकूच मेळटले अशें आतां तसो विशय ना, तुम्ही समजून घेवपाचो विशय आसा की क्वेश्चन हे लॉर्ड्स पद्दतीन काडटा ते हांव ठरवूंक शकना आनी सेक्रेटरी ठरवूंक शकना तशेंच आनी लॉर्ड्स काडटा आसतना ते प्रत्यक्ष ते आसता जे प्रत्येक जण आमदार आसा पळय पक्षाचो पार्टीचो मेंबर आसता आनी जे लॉर्ड्स जशे पडटा तशें क्वेश्चन येता। म्हणजे हांव आजूय तुमकां सांगूंक शकना आज तांकां हांव ठरयला न्ही ते एज ए लॉर्ड्स पद्दतीन जे क्वेश्चन तांकां पडटा ते तशें मेळटले। कितें एलिगेशन कितें ते एलिगेशन करता आसतना एक लक्षात उरता की विरोधक हे माने खूब गट बारीक आसा म्हणजे सातूच आसना विरोधक आनी सत्ताधारी आसा न्ही ते 33 आसा म्हणजे सत्ताधाऱ्याचे लॉर्ड्स काडटा आसतना जे आसा न्ही मेजॉरिटी आसल्या कारणान स्वाभावीकपणे की सत्ताधारी येता ते डेमोक्रेसी ती विरोधकांक मातसो चड चान्स मेळपाक डेमोक्रेट कशें म्हणजे पिक एंड चूज करूंक शकना हो विरोधक हांव डिफरन्सिएट करूंक शकना हो सत्ताधारी आसा हो विरोधक आसा हांव करूंक शकना। सत्ताधारी आसता तोय आमदार आनी विरोधक आसा तोय आमदार हांव कोणाक पार्शलिटी हांव करूंक शकना। बट डोंट यू थिंक इट्स अनजस्टिस फॉर द ऑपोजिशन कितें म्हणटा ते इनजस्टिस मागीर आसा इनजस्टीस तांकां टुडे ऑल्सो द रुलींग ऑपोजिशन म्हाका म्हजे दृश्टिकोनान आसा न्ही प्रत्येक आमदार आसा न्ही तो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा तो सत्ताधारी आसूं दी आनी विरोधक आसूं कारण हांव तांकां डिफरन्शिएट करूंक शकना बाबा हे तिनूच विरोधी आमदार आसा म्हणून तांकां खूब चड दिवपाक जाय अशांच ना। मदीं तुमी ते केले पळय तांकां टायम दिलो ऑपोजिशना खातीर केन्ना फाटले फावटी तांकां टायम दिलो पळय ऑपोजिशनाक वेगळो टायम नाही ते रुलाक नाशिल्लें म्हज्या लक्षाक नाशिल्लें तें मागीर त्या वेळाचेर रुलींग आमदारांनी सत्ताधारी लोकांनी ताजेर म्हजें ऑब्जेक्शन सबमीट केलें आनी त्यामुळे पयलीं जशी परंपरा चलताली एज पर रूल जे आसा ती प्रत्येकाक लॉर्ड्स सिस्टमान गेले। सो हितून भितर आतां आमदार विरेश बोरकर हांगा पावलो आनी विरेश बोरकरान जे आयज दुसरो दीस जो आसा त्या दुसऱ्या दिसाक विरेश बोरकरान आयज कितें कमेंट केल्लो आसा तें आमी आयकुया। सगळे जे क्वेश्चन्स आसात ते सीएमाच्या डिपार्टमेंटाचे आसात आयज क्वेश्चन आसा आनी मोस्टली रुलिंगाक लागलेले आसा पूण तितून आमकां कितें उलोवंक मेळटा त्या पद्दतीन आमी उलयतले आनी बजेटाचे काल जे डिस्कशन आसा ते जाल्लें आसा आनी फुडें आयचो जो मेन मुद्दो आमी लावन दवरलेलो आसा तो म्हणजे रोड वायडनींग आसा सद्याक तुमकां खबर आसता गोंयभरान कितलेशे नोटिसीस येयल्ले आसा घरां डॅमोलिश करता शॉपां डॅमोलिश करता सो हेका लागून हो मुद्दो खूब गरजेचो आसा आनी रिजनल प्लॅनान रोड वायडनींग जावं रोड प्रोपोज रोड म्हणून दाखयल्लो आसा 10 मीटर 15 मीटर जावं 25 मीटर सो हो मुद्दो आयज परत आमी ट्राय करतले घेवपाक।
चोडणा गांवांत रोरो फेरी येयल्ली आसा आनी ही जी रोरो फेरी आसा ते रोरो फेरीक लागून खुबशे चोडणा गांवचे लोकांक त्रास जाता अशें काल चोडणा गांवचे लोक सगळे एक कडेन येयले आनी तेजेर खंय तरी रोरो फेरी आमकां नाका अशें सुद्दां चोडणा गांवच्या लोकांनी म्हटलेलें आसा आनी तेणी 3 दिसांचो टायम दिल्लो आसा. सो आयकुया आता रोरो फेरीचेर थंयचो थळावो आमदार म्हणजे मये मतदारसंघाचो जो आमदार आसा प्रेमेन शेट तेजें कितें म्हणणें आसा तें. दर कमी जातलो काय ना ते सरकार करेल आणि जे कितें ते विशय जे मांडलेले आसा ते ऑलरेडी विशय सरकार दरबारी मांडलेले आसा आनी तेजेर एक्टिव्हिटीनूय जाल्ले आसा. आतां काल तेच्यांनी कितें मागला की रोरो फेरयो ज्यो चालू आसा तेज्या बरोबर 3 पयलींच्यो फेरयो चालू आसतल्यो ह्यो ऑलरेडी चालू आसा. 3 जाला आतां खंयच्या टायमार ना म्हणटकीर तेजेर दाखोवचें कळ्ळें न्हू. बेश्टेच कितें सांगल्या पूण जायना. सरकारा विरुद्ध कितें जे उलयता पळय तेच्या ती सगळे शहानिशा करूनच उलोवपाक जाय. आतां इमर्जन्सीन आमकां एक फेरी स्पॅर दवर म्हणून सांगला दोशी वाटेन रायबंदर आनी चोडण सायडीक ती फेरी दवरलेली आसा आनी 3 फेरयो ज्यो जायो न्हू अलॉंग वीथ द रोरो फेरी 5 फेरयो चलता आतां. आनी कितें जाय लोकांक बारीक सारीक फेरूय कमी कर म्हणटा ते. लोक कितें उलयता रे पूण तशें सारकें ना ते म्हणटा पयलींच्यो फेरी आसा ते 1-2 गाडी सुद्दां सोडटाले पूण रोरो ह्यो रोरो फेरी भरपाक मातसो टायम लागता. तो वचपाचो ट्रॅव्हलिंग पिरियड सोडा रावपाचो पिरियड चड वाडटा म्हणटा ते. जाता न्हू ते भरपाक टायम लागता न्हू. आतां 3 आवर्साचेर ते फास्ट पडता जसो आतां लोकांच्यो गाडयो येता तशें रोखडेच पडता. काल मिनिस्टरांनी कमेंट केला जर नाका म्हणून जाल्यार तुमी एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून लोकांक जर नाका जाल्यार तुमी एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें की आमकां ते फेरी नाका पयलींच्यो ज्यो 6 फेऱ्यो चलताल्यो त्यो घाला म्हणून. ना आमी तशें रिप्रेझेंटेशन दिवचें ना कित्याक आमकां जायो न्हू त्यो फेऱ्यो लोकांक जायो म्हणून हाडला न्हू त्यो फेऱ्यो. तुम्ही थळाव्याकडे उलयल्या कितें म्हणून ते फेर कमी सगळ्या लोकांक फेरी जाय. आतां कितें 4-5 लोक जे असतात पळय ते खंय तरी विशय घेता आनी तो विशय तापोवन धरून सोदता बारीक गर्दी आसतले कोणी तरी आसतले तो थंयसर. पूण ते फेर कमी कर म्हणटा पळय ते पॉसिबल आहा म्हणून. फेअर पॉसिबल आहा काय ना ते सरकार ठरयतलें. पूण तुमी उलयतले स्टँड आसले जे एमएलए ते कितें फेअर कमी करून घेवपा खातीर हांवें सरकाराक ऑलरेडी निवेदन दिल्लें आसा. कमी करा. फेअर म्हणजे ज्यो गोश्टी करपाक जाय न्हू थंयसरूच रिलॅक्सेशन कर म्हणून. फॉर एग्जाम्पल स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्सांची जी आतां 4 व्हिलर आसतली ताका माफ करतलो. आमचे टॅक्सी ऑपरेटर्स आसतले એટલે टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स चोडणाचे ते फेरी आमची गाडी घेवन एमटी गाडी वयता न्हू ताका 300 रुपया लावपाचे न्हू. किंवा बारीकशे गुड्स कॅरियर आसतले थोडेशे चोडणासून पणजे येवपी तांकां थंयसर गुड्स कॅरियर म्हणून ते टॅक्स लावचो हे लावचे न्हू फेर लावचे न्हू. अशे हे 2-3 पॉयंट्स आहात न्हू ते आमी सांगलेले आहा सरकाराक. वेरज 30 रुपयाची रेट केल्ली आसा ती जर पास काडी जाल्यार ती पास तिकेट 15 रुपयान पडटा. पयलींची फेरी 10 रुपयान पडटाली आनी आतां ही रोरो फेरीची 15 रुपया जाली आनी कितें वायट जालें. बरें आसा न्हू फेर लोकांनी समजून घेवपाक जाय. आनी खंयच्याय गोश्टी जेन्ना नवी आसता न्हू ती एडजस्ट करून घेवपाक थोडोसो टायम जाता. तितून करून ही रोरो जी फेरी आहा ही नवी फेरी पडलेली आहा तेंच्यांनी आनी ती एडजस्ट जावपाक ताका जे ऑपरेटर्स आसा ते हांगासर ना तेंच्यांनी वेवस्थीतपणे ते भायरसून हाडलेले आसा ताका एडजस्ट जावपाक थोडोसो टायम वयतलो म्हणून हो वेळ बी लागता थोडोसो. लोकांनी समजून घेवपाक जाय काही बेश्टे विशय करपाक जायना. कन्वर्सेशन ऑलवेज जाता. लोक हांगासले वचून डायरेक्टर जो भोसले आसा ताका वचून मेळटा ताका मेळ्ळ्या उपरांत तेजी सोल्युशनाय तो सांगता. कन्वर्सेशन जायना अशें कांयच ना. सगळे विशय एड्रेस करता सरकार एड्रेस करता हांव स्वता एड्रेस करता मिनिस्टर ताका सांगता. थोडोसो पाशस बाळगपाची लोकांची गरज आहा. लोक म्हणजे सगळे 99% लोक दे आर हॅपी. बट काही 2-3 जाण जे विरोधक असतात पळय सरकाराचे ते विरोधक हे सगळे पुडयो फोडटा आनी लोकांक अस्थिर करून सोडटा. लोकांनी अस्थिर जावचें न्हू अशें हांव लोकां कडेन मागता. थोडे दीस टायम दिवचो. हे सगळे ऑपरेशन आहा न्हू विजय मनीस आसा जो मालक आहा तो स्वता येवन थंयसर आपूण रावता तेंच्या लोकांक सहकार्य करचें. मेंटेनन्स करपाक लागून तांकां टायम दिवचो. आनी डिसिप्लीन म्हणटा ते लोकांनी बाळगोवपाक जाय. डिसिप्लीन कांयच ना थंय उरना. आतां जो तो येता तो आपणाक जाय तशें वागता तशें म्हणून जाता. डिसिप्लीन केल्ली आहा न्हू थंयसर पार्किंग कशें करप वचोन एक सायडीकसून
फोर व्हिलर दुसऱ्या सायडीसून फोर व्हिलर मदीं टू व्हिलर घालपाचे अशे नॉर्म्स केल्ले आसा ते नॉर्म्स पयलीं पाळोवपाक जाय लोकांनी. ते कित्याक पाळिना? मागीर रश जाता म्हणटा. रश पडले लोकांची चूक. हा काय पडोवंक ना फुडचे पिढीचे टॉयलेट बीन सारखे ना म्हणटा. लोक व्हिडिओ बी व्हायरल करतात म्हणजे मुद्दाम करता लोक. चेन तुटल्या तुटोवंक शकता. आतां नवी जेन्ना गाडी आमी हाडटा ती नवी गाडी जेन्ना रस्त्यार हाडटा तेन्ना तेका खंय तरी वेर एंड टेर जाता. समजा एक नट लूज जालो तो टायट करप आसता न्हू. तशें हांगासर समजा जर कितें जालां ट्रायल घेतले तेन्ना काय जमूं नाशिल्लें पण आतां रनिंग आसा. रनिंगाचेर कळटा न्हू तें. 100 किलोमीटर ट्रायल केलं ट्रायल टेस्टिंग केलं. आमकां कितें आहा तें वेल्डिंग सुटलां तेजें. वेल्डिंग सुटलें म्हणून कितें वेल्डिंग केन्ना सुटोवंक शकना अशें आहा. तें नासलेलें वेल्डिंग केन्ना तरी तुटोवंकूय शकता. सेफ्टी कन्सर्न ते मातशें रेज जाता न्ही. ना एके वाटेसून हें जाल्या म्हणून दुसऱ्या वाटेसून तेका सेफ्टी आहा. 2 चेन आसता तेका. एकदांच तुटल्या म्हणून कितें डायरेक्ट उदकानूय पडोवंक शकना. ते लोकांक समजना सेफ्टी कांय नॉर्म्स भितून येना. लोकांक तशें इतलें समजना चेन तुटले म्हणटा ते लोकांनी सेफ्टी समजून घेवंक जाय. दिसतात न्हू. हें म्हाजें मत आसा. कळ्ळें न्हू. ही जी आसता सेफ्टी नॉर्म्स वापरूनच केल्ले आसता. जे इक्विपमेंट जे करता पळय सरकार लोकां खातीर करता पळय ते सगळे सेफ्टीचे नॉर्म्स वापरूनच करता. पण लोकांनी फक्त समजून घेवपाची गरज आसा आनी लोकांनी मातशें पाशास मेळोंक. लोकांक पाशास आसा. हांव सांगता तें कितें एक 2-3 जे मनीस आहा न्हू ते अस्थिर आसा. कळ्ळें न्हू. तांकां कितेंय कर अंतृप्त आत्मे जे म्हणटा पळय तसले ते मागीर तांकां कितेंय बरें केलें न्हू सरकारान तांकां तें कशेंच आवडचें ना. हें आमचें मत आसा. त्या आत्म्या पासून लोकांनी सावध रावंक जाय. सो हे आशिल्ले तुमी पळयले थंयचो थळावो आमदार जो काल जे रोरो फेरीचो जो थंय बोवाळ जालो त्या बोवाळाचेर थळावे आमदाराचें जें रिएक्शन आशिल्लें तें तुमी पळयलें आसतलें. आनी हितून तेणें सरळ ब्लेम घातलेलो आसा की रोरो फेरीचो सगळ्यांक सारको यूज जाता आनी सगळे हॅप्पी आसात. पूण हे जे बोवाळ करपी आसात ते थोडेच जाण आसात आनी ते थोडे लोक म्हणटा तो केन्नाच सुदरोवचे ना ते सदांच बोवाळ घालतले असो तेणें थंयच्या थळाव्या आमदारान आरोप केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर आतां आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां लॉ एंड ऑर्डराचेर खूब क्वेश्चन येवपाचे आसात एसंब्लीन. जाल्यार तितून भितर आतां विजय सरदेसाय जो गांजा बीन आतां आमच्या गोंयांत मेळपाक लागला गांजा बीन आतां गांवांनी पावला. सो तेजेर विजय सरदेसाय कितें उलयता तें आयकुया आमी. ना केसीस मेळपाक लागले हें वायट. आज ताजेर प्रश्न तो जर प्रश्न आयलो जाल्यार हांव ताजेर उलोवपाचो. पूण एक बेजीक ऑब्जर्वेशन अशें आहा की जे ड्रग्स धरतात सरकार ते धरतकर एक व्हडलो आवाज करतात आनी इंटरनॅशनल रेट सांगतात. एक्चुअल कितें आहा की रेट गोंयांत कितें आहा ती सांगूंक जाय. आनी जे ड्रग धरतात ते ड्रग कसले धरतात गांजा आनी चरस. पूण आज गोंयांत चलता कितें? आज गोंयांत चलता कोकेन आनी MDMA. आनी कोणाक तुज्यान धरतात कोणाक? एडिक्टाक धरतात काय पेडलराक वा सप्लायराक धरतात हो प्रश्न आहा. आंध्राचे हैदराबादचे पुलीस येवन हांगाचे सप्लायरांक आनी पेडलरांक धरून लागले. गोंयकार धरता गोंयचे पुलीस धरता युजराक म्हणल्यार एडिक्टाक धरता. सो हातूंत खूब त्रुटी आहा. तेन्ना एक डिस्कशन येतलें तेन्ना ताजेर एक खोलायेन उलोवया. पूण म्हजो चार्ज आतां असो आहा की गोंय एक ड्रग हेवन जाल्लें आहा. एक नॅरकॉटीक हब जाल्लें आहा. आनी हे इश्कोलां आनी कॉलेजांच्या लागीं फक्त सिटीनी न्ही पूण हिंटरलँडान पसून ड्रग्स पाविल्ले आहा. हे फिगर्स दाखयता. आनी आज जर तो प्रश्न आयलो जाल्यार ताका दिसता आतां हांव नकळो सरकाराक कितलें इंट्रस्ट आहा कितें हे फुडले पिळगेचें हितान आहा. हे इश्यूज डिस्कस जावपाक जाय आनी हे इश्यूज जर डिस्कस जाले जाल्यारूच आमकां फुडले पिळगेक आमी सारवाल करूंक जाय. म्हणजे फाटले दिसान आनी कशें 100 कोटीचे कॅटमॅन गोंयांत धरले. धरता तो पळय जितलें धरता ताजे परस 90 पटीन अशें एक इंटरनॅशनल फिगर आहा. आज मेरेन 70 कोटीचे ड्रग्स धरिल्ले आहा. 700 कोटीचे ड्रग पॅडल जाल्ले आहा. कळ्ळें तुका न्ही. सो धरता तें इज द टीप ऑफ द आयसबर्ग. इंग्लिशीन एक म्हणणें आहा की टीप ऑफ द आयसबर्गूच दिसता जेन्ना बोट जेन्ना दर्यान वता आनी जेन्ना हे आसतात कितें तें एक फियॉर्ड्स म्हूण आसतात नॉर्वे तेन्ना आयसबर्गाचो टिपूच दिसता. पोना कितलें आहा तें दिसना. तशें 90% ड्रग्स
ऑलरेडी विकिल्ले असतात 10%च धरिल्ले असतात पॉलिटिकल ब्लेसिंग आहा कोणाक पॉलिटिकल ब्लेसिंग चलता बिकॉज ऑफ द माफिया आणि इट्स कनेक्टेड देर इज अ नेक्सस इट हॅज बीन स्टडीड इन द हाऊस देर हॅज बीन हाऊस कमिटी टू स्टडी द ड्रग माफिया अँड पॉलिटिशियन नेक्सस हें आयिल्लें आहा हाजे पयलीं पॉलिटिशियन सुद्दां इन्वॉल्ड आहा मिकी पाशेकरान हेजो व्हडलो रिपोर्ट दिल्लो सो हे आशिल्ले फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय. सो आतां LOP जो युरी आलेमाव आसा तेंचें कितें म्हणणें आसा तें आमी आयकुया. असेंब्लीची न्यूट्रल एम्पायर स्पिकरान जे कायदे करपाक जाय, सगल्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय, पूण खंय ना खंय चयल्यार ऑपॉर्च्युनिटी कालच्या दिसाक क्वेश्चन रेज करपाचो रुलिंगाक मेळ्ळो. आयजूय तेंच जातलें, क्वेश्चन रेज करपाची ऑपॉर्च्युनिटी रुलिंगाक मेळटा. तर खंय ना खंय इफ यू सी this being the apex body of democracy or house of democracy, injustice, lokshahiji hatya is being looked like or is being looked all around with the procedures. त्याच्यानंतर एक calling attention घेतले on Aisha alias Nikki. आनी इशू कितें आशिल्लो of national security, of foreign funding with terrorist activities. मुखेलमंत्री कितें केलें? दुसरोच ताका ट्विस्ट दिलो. इशू एक आशिल्लो, ट्विस्ट दुसरो दिलो. गोंयांत जे केन्ना आयकूंक नाशिल्लें, लव जिहाद म्हणून ट्विस्ट दिलो. इशू एक दुसरे कडेन गुंडावपाचो प्रयत्न केलो. फेलियर ऑफ गोवा पुलीस वॉज ऑल्सो द मेन इशू. आज तेजे नंतर तेणें मारीकसो व्हाईट वॉश दिलो मुखेलमंत्री. व्हाईट वॉश कित्याक दिलो? व्हाईट वॉश म्हणून लागलो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आहा गोंयांत. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कोणें हाडलो गोंयांत? पुर्तुगेजान हाडलो. सो जाय तेन्ना कायदो पुर्तुगेजाचो नाका जाल्यार सगळे कायदे भायर पुर्तुगेज. सो ह्यो सगळो आमचो हो प्रोग्राम आशिल्लो जो असेंब्ली भायर ज्यो कोण कोण येवन बायट्स दितात, कोण कोणाची रिएक्शन आसा ती तुमचे मेरेन पावपाक लागून हो आमचो खास प्रोग्राम आशिल्लो. आतां आमी सांजे मेळुया जो आमचो असेंब्ली टॉक आसा, आमचो संपादक राजू नायक सर तेंचे वांगडा जो आमचो असेंब्ली टॉक स्पेशल कार्यावळ आसतली ती पळोवपाक आमी सांजे मेळुया. पूण असेंब्लीन ज्यो कितें घडामोडी घडटा त्यो पळोवपाक खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. म्हाजे बरोबर मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात.